ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಪಳಿತಾಸ್ ಆमगेल सक्कड यूथ ऑफ जेएसबी वीक्षकांक मेगेले प्रीतिपूर्वक नमस्कार। प्रथम जावन आज रक्षाबंधन परब तुम सक्कडांके हार्दिक शुभाशय। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः म्हणून आमगेल शास्त्रांत पोडतुलान सांगला। तर जडतू पुराण काल जायत उपनिषद काल जायत तेन्ना तुलान आमगेल देश स्त्री प्रधान देश जावन आशिल्ले। तदनंतर विंगड विंगड मता चयलेची विंगड विंगड जन आक्रमण केले तेन्ना बहुशा पुरुष प्रधान जावन आसच्या पुरो स्त्रियांक नगण्य कोरनाशा पुरो म्हण दिसता। जाल्यार फुडल्या तुमी काडली म्हणजे जाल्यार आमकां मस्त निदर्शन मेळटा। उदाहरण सांगता म्हणजे जाल्यार आमगेल पुराणान जायत शास्त्रान जायत सीता राम म्हणून सांगताची, सीत सुरवे येता राम मागीर येता, राधा कृष्ण म्हणून सांगताची, लक्ष्मी वेंकटेश म्हणून सांगताची, पार्वती परमेश्वर म्हणून सांगताची, स्त्री सुरवेक पुरुष मागीर पळया। तशी आमगेल कुलदेव काडा शांतेर कामाक्षी रामनाथ म्हणताची, कात्यायनी बाणेश्वर म्हणताची, आर्या दुर्गा दामोदर म्हणताची। हे पुरे पळयतना आमकां कशें कळटा म्हळ्यार स्त्रियांक फुड तुलान आमगेले विशेष जावन सनातन धर्मांतू प्राधान्य खंडित जावन आशिल्लें। आज रक्षाबंधन म्हळ्यार खातीर एक दोन उदाहरण तुमकां सांगता। त्या रक्षाबंधन उत्सवांतूय एक स्त्रियांक एक प्राधान्य दिला। रक्षाबंधन म्हणले कुडले आज आमी राखी म्हूण म्हणटाचे ताका एक शब्द तो रक्षासूत्र म्हूण म्हणचे म्हळ्यार त्या बंदिलाले आज भयणीयान भावांक बंदूचे म्हूण एक रूढी आसचे पुरो। जाल्यार केवल भयणीयान मात्र भावाक बंदतसले विशय न्हय हो। आमगेले पुराणान सांगता कसं म्हळ्यार शची म्हळ्यार इंद्राल बायल, इंद्राल बायलेन शचीन इंद्राक बायलेले एक उदाहरण आसा। त्या प्रथम जावन आशिल्लें एक रक्षाबंधन म्हूण सांगून घेता। देवतेंक आनी राक्षसांक युद्ध जावक जाल्यार तदना देवान म्हळ्यार राक्षसाल पराक्रमाक देवान भयभीत जावची आशिल्ली परिस्थिती येयली की शची देवी बृहस्पतीला वत्ता। बृहस्पती आचार्याला निमित्ताना बृहस्पती आचार्य एक मंत्रसून एक दार दितगे। त्या दारू रक्षा म्हळ्यार रक्षणे खातीर ती बमणाक इंद्राक बांदिता। त्यानंतर त्यांनी राक्षसाला एद्राक युद्धाक जयप्रद जाताची त्या प्रथम जावन आशिल्ल्या रक्षाचे बंधन म्हणून सांगून घेता। दोन्हीचे द्रौपदी आणि कृष्णाला तुम गोतशा पुरो जाल्यार मजजना गोतनातला उपासा उडगास करता। कृष्णान शिशुपाला मार्क जाल्यार अष्टोत्तरांत येता शिशुपाल शिरच्छेत्रे नमः म्हणून कृष्णाक। कृष्णान शिशुपालाक मार्क जाल्यार सुदर्शन चक्र गुंडायतना त्याला हत्ता बोट्टाक एक घाय जातके ते रगत एक बंदूच खातीर द्रौपदी कसं करता म्हळ्यार सन एक अवंगाल्या कुडको तेल बोट्टा बांदिता। त्याची रण तिरसुचाक हस्तिनापुरांतू द्रौपदी केदना अपमान जातगी ताच्या 1000 वंटेन वस्त्र कृष्ण द्रौपदीक दिवन तिका एक रक्षण करता। त्या बंदिलाल तसले एक दारूय रक्षाबंधन म्हूण सांगून घेता। दोन्हीचे आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसा थंय भयण्यान भावा बांचने परस्पर प्रत्येकले बांधून घेताच। हे पर हांव कसले सांगतास म्हळ्यार केवल भयण्यान मात्र भावा बांचे म्हळ्यार रक्षाबंधनांतू आधार ना संप्रदाय विंगड विंगड आसा। तशी आज नारी शक्ती म्हणून सांगून आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांत अनेक जन स्त्रियान समाजा खातीर मस्त काम केला। आमगेले यूथ ऑफ जेएसबीन ते प्रसार केला आमी तुमकां दाखयलेले आसा। तशी होराटांतू एक समाजा काम कोऱ्यांतू दोन नमुने एक काम आसा। एक सात्विक रुपार म्हळ्यार तांगेले एक समाज संघटन करून घेवन समाजा खातीर काम करचे। दोन्हीचे खंयचीय आमगेले धर्म संबंधी तोंदरे येतना नाम एक देशा संबंधी कसले एक आपत्ती येतना एक ताका विरोध येतना ते रस्त्यांक देवन रस्ते गिळिदू बीदी गिळिदू होराट म्हण कन्नडान म्हणटाचे। रस्त्यांक देवन जाल्यार ताका एक प्रतिरोध करचे तसले एक होराट आसता क्रांतिकारी होराट म्हण येता। तसले एक होराटांत मस्त जन आमगेले बैलमश आसच्या पुरोची तंतूल एक दोग जणांक आपोवन आज आम्ही तांगेले विषय तुमकां तिळसोच उद्देश कसं म्हळ्यार तांगेल निमित्त इन्नित्र जनांनी आमगेले समाजाचे मुख्य जावन नारी वर्गान प्रेरीत जावन अनेक एक समाजाच्या देशाचे आमगेले धर्माचे सेवेक येवका म्हळ्यार उद्देश। तशी आज आमी टायटल दवरला नारी शक्ती म्हणून सांगून प्रथम जावन पूजा पै म्हणून सांगून आनी कशें म्हळ्यार सांतुलान राष्ट्र सेविका समिती तंतुलान गुर्तुसून घेवन अनेक सामाजिक जावन आशिल्ल्या संस्थेंतू काम केला, मस्त जबाबदारी घेतला। तदनंतर अध्यक्ष जावन की विविध हंतांतू सामाजिक जबाबदारी घेवन आता जाल्यार तांणी काम करता आसताचे एक राष्ट्रीय पक्षाचे तांणी गुर्तुसून घेतिल्ल्या असा हंकाव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करतात।
दोन्हीच्या नीता प्रभू म्हणून सांगून कापूची बेसिकली तशी तांकांय त्यांनी कशी म्हळ्यार समाज सेवे ओटूची एक हिंदुत्व थॉट म्हळ्यार हिंदू धर्माचे एक चिंतन अळवडसून घेवन हिंदू धर्माक केन्ना एक ತೊಂದರೆ येता नावे हिंदू धर्माचे अनेक काम हिंदू धर्म म्हणली कुडले आम्ही आचरण कशी करता की त्याचे रक्षणय मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता त्या रक्षणे खातीर आतां गायक एक ताका एक तण ओटू करचे विशय आसच्या पुरो एक हिंदू धर्माचे खंयचे सांगच्या गेले म्हणजे मस्त येता तांगेले तोंडातून आमी आयकुया तसं जाल्यार हिंदू धर्मय तशीच सामाजिक चटवटिके आनी दोनूय गुर्तुसून घेवन आतां सक्रिय जावन काम करता आशिल्ली नीता प्रभू आमगेलो वांगडा आसा हांकां ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता तशी सुरवेक पूजा पै हांगे लागीं निमगू का दोनीचे तुमकां हांव सांगलें दोग जाणी तुमकां परिचय आसा म्हूण जाल्यार तांगेले वेल विशर्स रिलेटिव्स कोणी आसच्या पुरो तुमी फोन कर न्हू तांगे लागीं उल्लो येता लायव्हान तूं उल्लो न्हू उलयले म्हणजे केन्ना तुमी उलोवचें पुरो जाल्यार लायव्हान ते उलयल्यार ताका एक तुमकांय खोशी तांकांय खोशी तशी पूजा पै तांगे लागीं निमगू का राष्ट्र सेविका समिती एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक लेडीज विंग म्हणून येता तंतू आत्तनी तांणी बाल्य तुलान बहुशा येताची हे सेव करच्या तुमगेले वंश पारंपरिकारण की तुमचे सांतुलान कशी तुम्ही हंतयलेची प्रथम जावन हांव सांगता जाल्यार हांव मण्णगुड्डे एरियांतू होड जाल्याली संगनिकेतनाक बर्ती लागीं आशिल्ली प्लेस मिगेल अज्जो रामदास प्रभू जो कमलाक्ष प्रभू तांणी तुर्त परिस्थिती टायमार देशा खातीर काम केलेलें जैला गेलेलें तें एक नमने घराणें प्लस आमगेल घरची राष्ट्र सेविका समितीचे कार्यालय जावन आशिल्लें बहुशा तें मिगेल जिवनाचे फर्स्ट एक अंश आसचे पळय एक राष्ट्रीय विचारधारेंत हांव येवका जाल्यार तें प्रथम जावन एक कारण आसचें बरो तशें जावन सान आसतना देखूनची सेविका समितीचे टचार आयली तें देखून शिक्षकी जाल्ले बायलमश चिले चेडवांक मुख्य जावन चिले चेडवांक ओट्ट करचे तांकां देशभक्ती गीते तांकां ओट्ट करून तांकां खेळोवचे तांकां विंगड बरें खंयचे खंयचे आमी RSS शिकयता की शाखेंत आमगेले घरांतूच जाता आशिल्लें सादारण हांव धांची क्लास तारी एक्टिवली आशिल्ली म्हळ्यार कार्यालय आमगेले समिती कार्यालय घरांत आशिल्लें देखून ITC OTC तुम्ही संघांत कशी सांगता पळय तशीची समितीन ते ITC OTC आसा तें ITCन हांव पार्टिसिपेट केलें तें एक बेज म्हाका तेन्ना मेळ्ळें सान आसतना मेळ्ळें जनांक ओट्ट करचे जेले चेडवांक ओट्ट करचे लिडरशिपार मुखार सरचे तें शिक्षक इतर जाल्ली मागीर ते कार्यालय शिफ्ट जाल्ले बट आतांय मस्त हेम्मे पावता हांव समितीची सदस्य म्हणून सांगू आतांय उत्सवाक आनी पळय हांव संगनिकेतनाचे पुरे उत्सवाक पार्टिसिपेट करता आनी ते सांतुलन आयिल्ले तशे संस्कार आमकां लायफ लॉंग आसता ते सान आमगेले देशा विशीं आशिल्ले धर्मा आसच्या पुरो समाजा विशीं आसच्या पुरो अशें आनी मुखारी तुमी खंयची बरी जबाबदारी घेता म्हणून मागीर निमिता अशें नीता प्रभू तुमगेला निमगू का तुम्ही आतां मस्त एक्टीव सोशल मिडियान तशें बरो एक खंयचे संघटने विशयी म्हणटना मस्त एक्टिवली तुमी बरयताय रस्ते देवन होराटाय करताची हे पुरे एक कशी प्रेरण मेळ्ळें म्हणल्यार तुमगेल्या विद्यार्थी जिवनांतल्यान तुमी तंत आसा की कशी आमकां प्रेरण मेळ्ळें मेन हिंदुत्वाचे एक थॉट मिगे लायफांत मेन म्हळ्यार मिगेला अन्ना लाश्य पुरो इतं म्हळ्यार मिगेला आनू तद्नु दोनूची एक संघटनेन तांणी मस्त म्हळ्यार एद्रा तांणी ಏನತ್ತರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ करचे हिंदुत्वा खातीर हें करचें आमगेल घरांतूची ते हांव पळयत आशिल्लें मागीर मिगेल अण्णा जो मागीर आमी सना गांव आमगेल कापो ते सना गांव जाल्यार आमी देवस्थानांत वचचे सान दोन आमकां पळय देवस्थानाक तंतूच आमी होड जालेले आमकां देवस्थाना घर स्कूल ह्या तीन सोण आमी खंय वचून गोतना तशी त्या पूर आमी सांतोन पळोवन न्हू आमकां ताका की आमगे लायफांत एक स्ट्रॉंगली इनबायब जाला तशी मागीर आतां या एज एन मॅच्युरिटी आयिल्ली तशी आमी करता आमगेले हिंदुत्वा खातीर आमी ಸ್ವಲ್ಪ ताजे आमी फॉलो करता आनी त्या ह्या करता म्हळ्यार एक थॉट्स म्हाका आयिल्ले तशीची आतां तुमी तदनंतर वर्ल्ड जोश बुश फुडें एक डिग्री पुरो जातरी शिकून जातरी मध्येचे समय कशे आशिल्ले मध्येचे समय हांव बद्दल सांगता जाल्यार तेन्ना सोशल एक्टिविटीज म्हाका तितली इंट्रस्ट नाशिल्ले खाली वाजूचे मार्क्स काडचे आनी मिगेल पांयार रावचे तें एक इंटेंशन आशिल्लें हिस्ट्री मिगेल फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्लें ताका ताकी हायस्कुलान तूं टिचर्सांनी पळय आमी प्रमोट करता आशिल्लें हायस्कूल जो प्रायमरीन जो प्रमोट करता आशिल्लींची कॉलरा घेवन त्या विशीं उलयता तुमी लावपाक येता एक विनुता किरण म्हणून भोवशा कॉलर आसा आमगेलो तूं नमस्कार नमस्कार उलयाची हांव विनुता किरण म्हणून सांगून मणिपाला तकून उलयता आसा हांव नीताली
वेल विशर हा, हा. फ्रेंड एव्हरीथिंग. नीता हाय नमस्कार. नमस्ते. कसं सांगताची नीता प्रबोल विषय रे नीता प्रबल विषयावर कसं सांगते तुम्ही नारी शक्तीक तिक चूज केलेले बेस्ट एका म्हणारी आमगेल गावा नारी शक्ती तीच. She has been so kind and humble to so many people. बघा सांगितलं मग ती होगलच्या वर्ड्स मिळताना. येस शी इज माय इन्स्पिरेशन. ती मग नो 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 प्लीज. इट्स म्युच्युअल. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू नीतू. थँक्यू. अनिके तू मस्त 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 साधने करता मस्त प्रशस्ती घेवता म्हणजे तुका देवाला मागता. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. Thank you, thank you. अनेक माहिती काही मिगेल बेस्ट विशेष. थँक्यू माई. थँक्यू. येस येस थँक्यू व्हेरी मच. तशी मस्त ज्यांना इन्स्पायर करताच आमगे लाईफ आणि मध्ये मध्ये मुखार वचूका जाल्यार सांगायचे तुम्ही. तशी कॉलेज आवताना आमगेले सोशल ऍक्टिव्हिटीज कसं नाही आसले खाली शिकचे आणि मार्क्स घेवचे तेच एक इंटेन्शन आसले. बट वाडीक जेतरी हांव आमगेले रोल मॉडेल म्हण म्हणत आमगेले बामण आणि बामणा तांगेले घरकडचे माई मावजो कोणेजो फर्स्ट हांव घरा देखून भायर स्टेप दवरलेले एक महिला मंडळी मिगेल दोग जन चेडून जेतरी वाडी जेतर दोग जन चेडूं बामूण त्याची फील्ड म्हणा तंतु आज देखून सुलभ जाल्ली की खंडित जाल्ले वय खंडित. आणि तांणी म्हाका इन्स्पिरेशन सांगजेल्यार हांव हॅप्पी आशिल्ली मिगेल बामूण घर आंगडी आनी हें पळोवन आशिल्ली. बट तांणी इन्स्पिरेशन दिलें तूं घर सोडून एक भायर वचून पळया भायचे प्रपंच कशें आसा पळया म्हूण सांगून. तशें हांव फर्स्ट स्फूर्ती महिला मंडळी म्हूण ते पदवीनगरींत एक साना महिला मंडळी आशिल्लें तांतू जॉईन जाल्ली. ते विंगड बायल मनशां लोट मेळ्ळी तेन्ना म्हाका दिसलें हांव कितली की वैरस म्हूण सांगून कसं कोरका जेन्ना कोट्ट मेळून कसं कोरका ते केन्चे हांव सान आसतना एक स्वप्न पळयलेलें जेन्ना कोट्ट कोरून राष्ट्रीय विचारधारशी कशें तांकां मिंगल करून हें करचें हें केलेलें तें म्हाका साकार जाल्लें. हांव वाडी जातरी स्फूर्तीक जॉईन जातरी ते भजन क्लास स्टार्ट केले तांकां तिरुपतीक पर्यापन तेन्ना तांगेल रेस्पॉन्स पळोवन येस हें म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हाका हातूंत मुखार सुका म्हूण दिसलें. ते मस्त कॉन्ट्रोवर्सी पुराय आशिल्ले बट ते लिडरशिपाक सान आसतना ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಕೋರ್ನು ಪರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಶಿ ಕೋರ್ಕ ಬೈ ತದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೇಕಂಚ ಸಂಘಟನೆ ವಾಪಸ್ ನಂಬಿತಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಕಶ್ ಮಾಡಾರಿ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಜತ್ತರಿ बम्मोण त्याच फील्ड आस मुंजेलार म्हळ्यार तावे संघटने तस तशें मस्त एक सपोर्ट मेळटा तुमगेल्या वर्ल्डीक जतरी कशें तुका सपोर्ट मेळ्ळें. मिगेला मागीर कशें म्हण मिगेल हायेस्ट सपोर्ट मिगेल बमोणूचे आज हांव इतली कसले केला म्हण आसला री ताण नाशी साध्य ना कित्याक म्हळ्यार ಅದು ಬಾಮಣನ ನಾ तू वच्चू ना तू घरा दाखून भायर वचना घरांत वचका त्या प्रमाणे तुका म्हळ्यार आमी आयकूंक जाता तागेल ह्या मिकून आमी वच्चे जायना. बट ताण सपोर्ट करून तुका कसन मन आसिल करी तू कस की चांग काम करतास म्हणून केन्ना म्हाका ताणें मोरली सपोर्ट केला. सो खंडीत तागेल आनी मिगेल फॅमिलीन मिगेल आन जो म्हाका मस्त सपोर्ट आसा ह्या विशयांत. आता सान आसतना संस्कार हें ते पुरो जाल्ले वर्ल्डीक जाल्ले कुडले हें थॉट कशें आशिल्ले म्हळ्यार हें थॉट कशें येयलें आतां पक्ष जावो हिंदू संघटन जावो सडन तांतू कशी एंट्री जाल्ली. म्हळ्यार पळय हांव एक्चुली शिकून जाल्यार सुद्दां कुडले बँगलोरा शिफ्ट जालें. हांव 15 years बँगलोरांत आशिल्लें आतां गांवां 1 वर्स जालें मात्र. बँगलोर आसतना आमगे लायफ कोताच न्हू ते कॉर्पोरेट वर्ल्ड बँगलोरांत तूं कशें जालें म्हण निमिता एक संजय म्हण एक कॉलर आसा. नमस्कार नमस्कार मॅम उलयाची म्हळ्यार आमगे क्वेश्चन आशिल्ले क्वेश्चन हां उलया क्वेश्चन कसं म्हळ्यार कुठे बायल मनीस म्हळ्यार एक म्हळ्यार तांकां डावन आशिल्लें म्हळ्यार तांकां घरकान्न मस्त हें मेन आशिल्लें तांकां विशय तांकां मस्त तांकां भायर पार्टिसिपेट करूंक जायना आशिल्लें. आतां कशें तांकां उमेद येता म्हळ्यार करूंक म्हळ्यार तांकां कशें शक्ती मेळटा केन्ना तांकां स्फूर्ती मेळटा तितलेची त्या मध्ये हांव निमगीत आसा त्याची प्रोग्रामा ताजे विशय रे. धन्यवाद. तुम्ही खंयच्या गांवांतल्यान कॉल करचे? मंगळूर देखून धन्यवाद तुम कॉल केला. थँक्यू तांगेल्या विशय कशें म्हळ्यार कशी तुमकां स्फूर्ती मेळटा म्हण त्याच विशय निमगीत आसता तशी मागीर हें सडन बँगलोरांत कसो जाल्लें? नाही बँगलोरा वतरी ताची म्हाका वाडीक जाल्लें म्हाका 2 चेडूं जाल्लेची बिझी लायफाक म्हळ्यार ऑफिसा वच्चे घरा चेडूं हांव पळोवचें हें करचें म्हणून जाल्यार ह्या पुरे करतरी म्हळ्यार आमी आमगेले खातीर मात करताच म्हण म्हाका केन्ना एक दीस दिसलें कसं कामा वच्चें गोडचें संवसार चेडूं हें आतां ताजे मध्य आतां म्हाका सोसायटीन इतली बरें दिला आज हांव कशें की एक मिगेल पाय्यार रबले एक लायक बामूण मेळ्ळा लायक फॅमिली मेळ्ळा.
तशें आतां इट्स टायम टू गिव बॅक म्हळ्यार सोसायटीक आमी कसलेपणी थोडे कोरका म्हळ्यार एक विशय म्हाका तदनाच एक मन आयला आनी 2 चेडू जाल्लेची मिगेल चेडू व्हड जाल्लेची आनी टायम टू स्पेंड कसले कोरया म्हणटाना तद दोकून हांव स्टार्ट केलें मागीर हिंदुत्वाचें थॉट कसं म्हळ्यार तेंचे पळय धर्म रक्षण करचें आमगेलें फर्स्ट कसं स्टार्ट केलं सोशल वर्कान फर्स्ट मिगेल्या सोशल वर्काचें हांव स्टार्ट केलें बँगलोरांतूच हांव सुमार NGO जावट एसोसिएट जावन ते प्रति विकेंड म्हणल्यार म्हणके हांव चेडूआ समेत घेवन वचून करूं स्टार्ट केलें त्याच मिगेलें एक पॅशन जालें हॉबी टायप तेन्ना अपक्ष ह्या पुराण आशिल्लें सोशली वय वय पॉलिटिकली तितली कसं न्ही म्हाका ह्या नाशिल्लें मागीर ह्या हिंदुत्वाची ह्या पळय कशी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार पुरे फॉलो करता आशिल्ली वाजीत आशिल्ली कसं पळय जत्ता हांव बँगलोर आसल्यार म्हाका गांवांत कसं जत्ता मिगेल म्हळ्यार म्हाका मस्त अटॅचमेंट मेळ्ळें गांवा विशयारी म्हयने एक वेळा पेट बांदून गांवांत धांवन येता आशिल्ली घडी घडी कार्तिक पौर्णिमा म्हळ्यार आयली तेर म्हळ्यार आयली आनेक म्हळ्यार आयली तेश मिगेल बामूण त्याच म्हणटा आशिल्ली तूं म्हयने एक वेळा वचचे बदला आमी गांवां वचच्या म्हणून आतां आमी ताका शिफ्ट जाले विथ फॅमिली तशी म्हाका मागीर कसं जालें पळयता पळयताची हांव मागीर दिसलें आतां एक धर्म रक्षण आमी राबूंक कसं म्हळ्यार तितली संघटन आसा हांव कसं पळयता म्हळ्यार कदने चलयतानी मात्र मुखार येवचें संघटने धर्मरक्षण विशय येताना चेल्ल्यो बायलांशी केदने एक थोडे हेजिटेट जाताची म्हळ्यार आमकां कसं लायक आमकां नाका बामगेल विशय ना हें आमकां नाका म्हण तसले एक नमने थॉट्स मस्त जनाक आसा पळयला स्पेशली एज्युकेटेड क्लासान तूं तांकां तें आसता ते चलयतांगेल काम शॉल घालून नाम तांडून तांनी वचका तांनी होराट करका म्हण बट मिगेल कसं थॉट म्हळ्यार धर्मरक्षण करचें आमगेलें प्रत्येक कर्तव्य तांगेल संघटने तांकां मात न्ही आमकां मुखार वचचें जाणातलें एटलिस्ट तांगेल फाटीबला राबून तांकां सपोर्ट केल्यार तांकां एक नमने खुशी जाता म्हणून हांव थंय दाखोवन मागीर होगूर होगूर पुरे संघटने तांकां सपोर्ट करून मोरली सपोर्ट फर्स्ट स्टार्ट केलें हांव फिल्डा येवचे फुडें बॅकेंडा दाखोवन थंय दाखोवन स्लोली मिगेल त्या जर्नी स्टार्ट केलें ओके तुमी आतां ते आतां भजनेचे एक तंड म्हणून म्हणलें पदवी नंगडी मागीर विंगड आतां तुमी पदाधिकारी अध्यक्ष पुरो जावन आशिल्ले ते खंयचें संघटन स्फूर्तीचे तरी म्हाका नेक्स्ट मेळ्ळेल्या पार्टी जबाबदारी पार्टी जबाबदारी ओटोची ती एक व्हड जिल्हा मट्टाची एक जबाबदारी मेळका जाल्यार एक कारण हांव अलायन्सा जॉयन जालेली अलायन्स क्लब कद्री हिल्स म्हणून आसा आमगेले इंटरनॅशनल लायन्स क्लबांतू एक वन ऑफ दी लिडींग लायन्स क्लब मागीर बमून जॉयन जालो तशी म्हाकाय जॉयन केल्लें तें एक अवकाश मेळ्ळें एक प्रेसिडेंट जावचें लेडी प्रेसिडेंट आमी क्लबांत हांव फर्स्ट जालेली सो रेकच म्हाका सेव करचें देश सेव करचें कसं एक हें आशिल्लें बट तें एक वर्स आमी केलेलें सोशल सर्वीस बश आमी गेले लायफांत एक म्हत्वाचें घट्ट म्हणून हांव सांगता तें आमकां तेन्ना गव्हर्नर जावन लेडी गव्हर्नर आशिल्ली कविता शास्त्री म्हणून सांगून ती जी आमगेली इन्स्पिरेशन ती सांगता आशिल्ली तुमकां 365 days आसा आमकां एवरी इयर पदाधिकारी चेंज जाता आसता कसं एक हें जबाबदारी एक वर्साक आसता तुमगे 365 days तुमकां कसं मानास की तें कराची खंयचे नमने एक्टिविटीज करस की आमी सपोर्ट आसाची कराची शांतान विंगड जबाबदारी घेता आयली वय एक स्टेप पार्टी लेवलार म्हणताना बहुशः नरेंद्र मोदीन फर्स्ट मंगळूर येताना वय तेन्ना एक रंगोली सोडाची वय फोटो पळयला वय वय ते मंगळूर येता न्ही ते कोझिकोडांत राष्ट्रीय कार्यकारिणी जालेले तेन्ना आमगेले MP जावन आशिल्ले नळीन कुमार कटील त्यांनी तेन्ना CM हासनाचे की PM जावन आयिल्ली ना PM जावन आशिल्ली तेन्ना PM जावन आशिल्लींची तेन्ना एक हासनाची एक टीम म्हाका थंय व्हरू आशिल्लें केरळा व्हरू आशिल्लें त्या आनी एक मेमोरेबल इव्हेंट म्हण येता हांव अपेक्ष पावन येतील तेन्ना हांव लेखन येतील मोदी मेळटा म्हूण सांगून देवाल देन आनी ते सोमेल अनुग्रहान म्हण येता तेक जनांक घेवन वतना एक भाशा मलयाळी आम करता जायना आनी ताच्या पयशी फुडें हांव जावन एकली खंय भायर वचचें न्ही केन्ना बामूण माय मावा ओट्टस वचून चमकलेली बट ते पार्टीन मिगे लागे अपेक्ष करे तूं तें घेवन व्हरक तेक जनांक म्हूण सांगून तांगेले वेर एक पार्टी वेर विश्वास दवर न्हू ते गोतनातील गांवाक भाशे गोतनातील गांवांत तांकां घेवन चमकली ते हांवें एक आर्टिकल बरयला तें म्हळ्यार म्हाका उडगास व्हरका म्हूण सांगून थंय अनएक्सपेक्टेडली मोदीन येवची वाट विंगड आशिल्ली एक्चुअली आमी रंगोली घालून राखता आशिल्ली तांकां तांणी खंय मिटींग जाता आसता पळय थंय वच्चे सोडून आमी रंगोली घालल्या एरियाक आयलींची तेन्ना आय एम ब्लेस्ड म्हण येता मोदी लोटूच एक 7-8 स्टेप ओट्टू चमकली तांगेले बॉडीगार्ड्सान कोणेय राबय न्ही म्हाका हांव मिगेले ऑरेंज शॉलय आशिल्लें तशें म्हण मिगे लोट्ट आशिल्लें कोणाकय तांगे लोट्टोचें असो न्ही हांव आनी मोदी मात्र एक 7-8 स्टेप घालून मुखार PMO ऑफिस आशिल्लें थंय ताणें स्टेप घाल्लें हांव फस्ट उलयली मोदी लागीं
ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಅದಕ್ಕೊನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಕತೀರಿ ರಂಗೋಲಿ ಗಲ್ಲ त्या टीम घेवन येयले कर्नाटक ಅದಕ್ಕೊನ್ನ म्हण सांगून ओ वय बारी चंजला म्हणून उलयलींची मग ते नंतर मागीर कसं उरलो का म्हण कळली म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेडली म्हाका तें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेलें धन्य जाल्ली म्हण लेखला फर्स्ट मोदील मीट आणि एक मोदील विषय काडका म्हणजे जाल्यार हिंदुत्व थोट पुराय जाल्ले तदनंतर एक नरेंद्र मोदी PM जाव का म्हण सांगून मस्त एक होराट जाल्ले तांतूय ती आशिल्ली कशी हांतू येऊ का म्हण दिसले कसल्याक येऊ का म्हण दिसले ते एक बहुशा मस्त जनाला तो टर्निंग पॉइंट ते एक PM जावको म्हणून येवचे थंय येवन जातर मागीर आमी उगर उगर विंगड विंगड अंत गुर्तुसून घेतले म्हणून म्हणत डेफिनेटली कित्याक म्हळ्यार ट्रेंड चेंज जाला आतां आमगेल तसले यूथ स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर आशिल्ले पॉलिटिक्सान तो इंट्रेस्ट ना आसले अंटील मोदी येवूत आमकां पॉलिटिक्सान कसले इंट्रेस्ट ना आमी मागीर पण आमी बाय ब्लड BJP आशिल्ले तांतू आपास कसले चर्ची ना ते आमकां कशी अन्ना आमगेले आनो अम्मा कशी तशी हिंदुत्व BJP आमगेले ब्लडांत आसता जाल्यार मोदीन तर आमी एक पर्सनल इंट्रेस्ट घेवचो स्टार्ट केलें कसले म्हळ्यार एक आमकां एक्सपेक्टेशन आशिल्लें मोदी येत तर आमगेले एक भारत देशाक कसं की एक चांग करता तागेलें इंटेंशन लायक आसा तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हळ्यार एक विचारधार घेवन येता आसता म्हळ्यार त्या विशयान तूं ओके आमगे मुखार येवन सपोर्ट करता म्हण मागीर बट म्हाका तुमकां कोताच आमी ओटू मस्त पुराय काम केलां रॅली केला आमी पद्य केला आमी मस्त पुराय बट मामा लोटूच आमी केला हांव तशें विंगड विंगड टिमा ओटू मोदीला इलेक्शन टाइमार हांव प्रति वीकेंड गांवां येवन कॅम्पेन कोण रात्री बसार बेंगलोरा वता जाल्यार तूं ऑफिस वता तितले क्रेज म्हाका वय म्हाका मस्त त्या टाइमार क्रेज आशिल्ले आत्ताय आसता सो तशी आणि असले एक फील्ड येतात आणि ಸ್ವಲ್ಪ तुम्ही पर्सनल म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಜ್ आहे प्रोग्रामांतू आता एक असल प्रयत्न आमगेलांतू कशें म्हळ्यार कसले एक चांग काम करतना वायट उलयताले एक ब्रेक घालचे तसले एक इन्सिडेंट जाता एक बेजार घटना पण ती एकल्या जिवनात कशें म्हळ्यार एक पाटीक आमकां दिसता आसा नाक कशिल्ली एक नाक्का आनी म्हूण तसले कसले एक घटना उडत आसता की खंयच्या लेवलार म्हळ्यार कोणे एक वयर वतना पांय ताणचे हांव सांगचें बट मम्मी एक पांय तांचे विशय कोणाकय आसा एक स्टेप कोण घरा देखून भायर घालता की जो कोणी एद्रा वता पडा तांकां पांय तांचे पुरे फिल्डांत आसा राजकीय म्हणणे पुरे भजन तूं एक स्टेप वयर गेल्ली लिडरशीप घेवन एक तुगेली टीम घेवन मुखार वता तेन्ना आनी एकल्यान पांय तांचे ते पुरे आसा देवस्थानान जेवो खंयच्याय एक संघटनेन तूं आसताची बट हांव सांगचें पॉझिटिव्ह थिंक कोन्न मुखार तूं वच करेक्ट वाट म्हूण तुका कळ्ळा रे आनी मुख्य उद्देश कसा म्हळ्यार आतां मेन बायल मनशां नव एंट्री जाताल्यांका फस्ट तांकां एक भंय आसता कसा म्हळ्यार मर्यादे विचार कित्याक म्हळ्यार ಕೆಲವು जन पांय तांचे म्हळ्यार आतां दाल मनशां पूण निवडना मुखार वचना खसरे म्हणजे सैसून वताचे जाल्यार बायल मनशाक मर्यादेक तांणी मस्त महत्व दिताचे गौरवाक कसले तोंदरे की तसले एक भंय आशिल्ले तुमी कसं सांगताचे ना हांव सांगचें जाल्यार आमगेले राष्ट्रीय पक्षांत बायल मनशांक चड मर्यादा आसा आनी आमी एक तत्वनिश्ठ एक बद्धते जावन काम करतले जायना आनी हांव एक सांगता आमी करेक्ट आसल्यार कोणें आमकां बोट दाखोवचें साध्यते ना आतां उलयताच मजन उलयताच राजकीय मस्त हॉल असो ते बायल मनशांक तितले मर्यादा दिनाची म्हूण सांगून बट आय एम प्राऊड हांव एक आमगेले पार्टीन आमकां बायल मनशांक लायक मर्यादा दिताची आनी आमी त्या दृश्टीर कोणाकय पळयना आमगे लोट आशिल्ले सकयल जाणी आमगेले सहोदर म्हूण आमी पळोवन घेता तशें आमकां कोणें त्या दृश्टीर येदोळ पळयनी आनी आमी तशें मुखासून वचना आमगेले संस्कार ताका ते हें दिना आस्पाद दिना तशी तुगेले नेमकं म्हणजे जाल्यार आतां मस्त पटी आमी सोशल मिडियान बरयताची ना मागीर खंय जो भाशणकी करचे आनीकला सांगचे ते पुरो करताचे जाल्यार आमकां जायना तितले एक वर्ग आसता त्या वर्ग कशें म्हळ्यार आमी लितल्यान तूं खंय आमी चुकताची म्हूण पळोवचें की एक वर्ग आसता तसले कसले गटान उडग आसता की तांकां फेस केलेले एक तसले कसले मस्त जेवण आसता पुरो मिगेल लायफाच्यान तूं तेसल मस्त आसा आनीकय जाता आसा बट हांव वेरी सेल्फ कसं म्हण सेल्फ मोटिवेटेड हांव म्हाका कोणेय येवन इन्स्पायर करता कोणेय मोटिवेट करता म्हण हांव सकन उठयतानाचे आय एम लायक ऑल चार्जड अप आनी मोटिवेटेड मिगेल रिसेंटली एक इन्सिडेंट जालो तुमकां गोत्ता अशें पुरे केसा आयलो मिगेले हांव ते रात पल्ली जावका जाल्यार फुल ऑल ओवर कर्नाटका वायरल जालें तांतू तेच म्हाका लायक लायफ लेसन त्या इन्सिडेंट कित्याक म्हळ्यार
मक कितलिकी जनल गुर्तू नासिल तन्नी तंक मिगेल गुर्त असिल की कसे की मक गोतना जल तंक हाव कोण म्हण गोतना कसं म्हण गोतना कशी काही दखून आयले कसं गोतनातलरी त्या एक त्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन तांगेल मन असिल पुरे त्यांनी बाहेर काढला तद्न मक्के कळो अशी लोक अस्व अशी जग अस्व म्हण मक त्या मस्ते कासेर हांव एव्हरी कमेंट पुरसोत रात्री 12 गंटे बैसून वाजित आसली कितलिकी जनान मक सपोर्ट कोण लायक बरेलारी तंतु वाईट बरेलाले हांव लेखत आसली हिक मिगेल निमित्तान कसं ना हांव हिक कसं केला ई कित्याक मिगेले नेगेटिव्ह बरयता म्हणून जाल्यार तांगेल त्या मायंडसेट कसं म्हळ्यार ती वयर म्हाका तिशी वच्च जायना जाल्यार ती वता हांव तिक वच्च सोना म्हणून एक पाय तंटल वर्ग खंडित आसता प्रत्येक फिल्डांत आसा बट हांव कसं म्हळ्यार आय टेक इट व्हेरी पॉझिटिव्हली तांणी मिगेल पाय तंट आसा म्हण हांव कसकी चांग करताच म्हणून अनेक एक उदाहरण दिता हांव आम्ही चांग केला म्हणजे आमगेल चांग काम कशें म्हळ्यार कोण अपप्रचार करता पळय अपप्रचार तंतु प्रचार घेता त्या एक आमकां त्या वेळार एक बेजार जावचो पुरो जाल्यार स्वल्प काळ नंतर ताजे निमित्त प्रचार मेळटा तांणी खंयच्याक आमकां तोगू डावन करता म्हणलें की त्या तांकां रिवर्स मारता म्हणाले तर मस्त जनाक उदाहरण आसता तशी आतां समजा न्हू हांव एक इन्सिडंट सांगूक इच्छा हांव लायन्स आसतना एक प्रेसिडेंट जावन आशिल्लें म्हण सांगलें बोश आमगे क्लबान तूं फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हांव ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ तशी तुम्ही कॉल कोर येता आणि एक अर्ध घंटा आसता दोग जाणां कसले संगो असल्यारी एके तांगेले वेल विशर्स असल्यारी खंडितय तुम्ही कॉल कोर येता तो तुमगे एक नंबर दिसता आसा 7019258077 ह्या नंबराक कॉल करून तुम्ही उलयत सांगायचे तेन्ना ಕೆಲವು ಜನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್यांक ते जीर्ण करूं जायनी आमी लायक काम करता आसाची बायल मनशां जावन लायक काम करता आसा म्हूण सांगून सोशल मिडियान तूं नेगेटिव्ह बरोवचें तेमी फ्रॉड हें घालून कसं फेक प्रोफायल घालून नेगेटिव्ह बरोवचें एक पाटी पडलेलें 2 पाटी पडलेलें 3 पाटी पडलेलें मना मस्त बेजार जाता आशिल्लें आमी चांग काम करतना आनी कसं लास्ट उलयताची कळ्ळी कोण म्हूण सांगून ताका रिप्लाय करताची एक पाटी 2 पाटी रिप्लाय केल्ले बट ते राबोवचें जायना म्हळ्यार कोण म्हणून वतना एंडलेस ते तशी सोडल्या मागीर नी ताका सांगिल्लें म्हणगेची आमी लायक काम करता सुद्दां कोण म्हाका दाखोवन उलयताची म्हळ्यार आमी तांगेला केद्र आसा म्हणल्याक तशें तें एक इंटेंशन दवरून आनी पॉझिटिव्ह थिंग कोण मुखारचें मुखार कडेन लास्ट कळ्ळें आमगेले जन ते फेक प्रोफायल म्हळ्यार विंगडान शत्रुता आम कसं उलयल्यार तागेले ते ड्युटी तो करताची म्हण बट आमगे सराउंडिंग आसतना करतना मात्र एक पाटी फील जाता मस्त बेजार केलें तेन्ना बट तेचे हांव ते म्हाका मुखार वचाक तेचे एक नेगेटिव्ह कोण उलयता पळय तांकां तूं आन्सर दी सुरवेक जाल्यार मा तूं मुखार वचत आनी तूं करेक्ट आमकां ते फेस करूं जाता घटना प्रत्येक लायफाचे प्रत्येक घटनेक ते नेगेटिव्ह टिके करतले आसल्यार तुका ना तूं सम करतास म्हणून सांगता तूं मुखार वतना तें एक पॉझिटिव्ह वे जावन गेल्यार खंडीत तें हें जावन वता लिडर जावन मुखार येवचें सादी जाता एक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार 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 उलयाची नीताले उलोवता उलयाची तांणी आयकता आसता तुमगेलें नांव आनी गांव सांगे फर्स्ट ताका हांव रवय भट्टो आयकपडता उलयाची रवळनाथ भट्टो नीतालो बाप्पा उलयाची हांगा आसता लायव्ह आतां नीता हाय बाप्पा हाय बाप्पा हाय नीता कसं कसो हांव तुगेला निंबूचे कसं म्हळ्यार आमगेले आज मोदीन पुरो फ्लॅग पुरा पोस्ट ऑफिसान देऊ का म्हणून सांगला आमगे लागींचे 2 पोस्ट ऑफिसांचे निमगेले सप्लाय ना काय त्या देखून तूं मुतूर्ती घेवन ते पुरा हांगा पोस्ट ऑफिसा बरोबर सप्लाय करत तशी अरेंजमेंट कर का जायत जायत बाप्पा खंडीत हांव उर्वा स्टोर न्हू तुमगेला अशोकनगर पोस्ट ऑफिस ओके ओके बाप्पा हांव ते कोण आसा ते कॉन्टॅक्ट करून तुमकां पावच तेश पळयता खंडीत ओके ओके थँक्यू नीता ऑल द बेस्ट टू यू थँक्यू बाप्पा पूरक जावन हांव आन्सर दिवच्याक पावता पोस्ट ऑफिस धन्यवाद न्ही बट मामाकाची पोस्ट ऑफिसान तूं मेळटा प्लस PHC सेंटरान ते पुराय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान तूं थंय मेळटा प्लस पुरे कॉर्पोरेटर्स तांगेले वॉर्डा वांटूच खातीर जबाबदार दिला फ्लॅग दिला तुम्ही तांगे लागीं कॉन्टेक्ट करीत ना उंगा जनता बाजारान तुमकां 30 रुपीज दिल्यार 25 की 30 रुपीज जनता बाजारान ते मेळटा वचून घेवेत तुमी अनेक आमगेलो आमचो एक हॉड एक प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आतां हान्नी पुणी सिनियर
बाप म्हणले आता ಕೆಲವು यंगस्टर असतं कोणेकला ना जबाबदारी तंत असं म्हणले कुठले पुरा जबाबदारी तकेलीवर घालचे आमगे ड्युटी कसं सामने ते करण्याची आता बाप्पा सांगचे नाही त्यांनी सिनियर सान प्रायच्या पुरा सांगच्या म्हणाले तसं आता आता कोट रेडी कोरच्या असं म्हणले की आता तुम्ही ते वॉर्डन काम करता असं म्हणजे आधी तांगेल घरा बेसून तुम्ही येऊन वोट रेडी करून देऊ का त्यांनी त्या प्रेशर तसं मस्त पुढच्या मेळतं ना त्या पुरा एक पटीक समजाव का म्हणून दिसतं ऍक्च्युअली कसं जातस म्हणा चढते जनक आता तू एक हिंदुत्व एकांची एक संघटना म्हणले की पुरे प्रॉब्लेम्स तुगे लागायचे येतात या सम करीत या सम करीत पडा गायची विषय आम्ही थोडे कसकी काम करतास म्हळ्यार म्हाका 10 कॉल येता मागीर ती गाय असं गोशाले दित्व हंग असं तेश करतो एश करतो पण आम्ही पूर एड्रेस करू जायना म्हळ्यार जलरी जनक जलतीतले अवेअरनेस आता त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिला तशें आमी इन्फॉर्मेशन दिवन अवेअरनेस क्रिएट करता अर्ध जनक कसं जाला म्हणा पाप फॅसिलिटीज आसता त्या जाल्यार तांकां त्या कशी ऍक्सेस करता म्हणून तांकां इन्फॉर्मेशन ना लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी अवेअरनेस तुम्ही त्या समेत केल्यार आसता कितली की जन हेल्प जाता आता आमी कितली की हळ्ळी भितर भितर हांव इंटिरियर मस्त बरें भोंवता गांव गांव वता ना तांकां डॉक्युमेंट ना ओल मालपोड तशी म्हळ्यार कळवा तांकां तुमी एटलीस्ट त्या कोण दिल्यार एक आधार कार्ड जो तुमी एक पॅन कार्ड जो आयुष्मान कार्ड तसले एक तांकां करची त्या एक तांकां हें दिल्यार दॅट इज व्हेरी हेल्पफूल तशी नाही तुम्हाला हिंदुत्वाचे एक विषय येताना आता एका पार्टी म्हणताना एक होड एक हें कसं म्हळ्यार आमी त्या चौकटा भायर वचक जायना आता भायर येवलोशें जायना केलो विशय पुरो कशें म्हळ्यार मिटिंगान तूं थंय भितर पार्टी ऑफिसांत की तुमकांय वॉयस रेज करता थंय मात्र वॉयस रेज करता जाता जाल्यार केलो विचारान तूं पब्लिकाले एक विरोध येताना एक आक्रोश येताना कशी एक सैसून घेवका जाता म्हळ्यार तुमगेले कसले चूक आसना आणखी एकलो कसं की चूक करून आसता म्हणून तुम्ही समाजात कशी फेस करून व्हरतात ते आमी दोन एंगलान ते पळोवपाक जाता बट हांव पब्लिकान तूं एक हें जावन आसता आनी पार्टीची एक पद्धती आसता कसं तुमी सांगता कसं सांगू नज पार्टी अभिप्राय विंगड आसता केल्या पटी आमगेलो वैयक्तीक अभिप्राय विंगड आसता बट एक पार्टीन रेकॉग्नायज जाता री तुमी पार्टी मेरून वचचें जायना इवन आतां पयलींचे इन्सिडेंट जाल्यार हांव उलोवच्या इश्ट भोंवता आमगे लिडर्सार कांय चूक नाशिल्ले तशें म्हणून पब्लिका तांकां तें सांगचें अगत्य आशिल्लें तांगेलें फ्रस्ट्रेशन आशिल्लें आमगे लिडर्स मेळनाची फोन केलो जातना मेळनाची फोन रिसीव करनाची तें फ्रस्ट्रेशन आशिल्लें तें एक पटी तें भायर येयलें म्हूण म्हणीत बट त्या टायमार दोनी मॅनेज करून व्हरचें आमगेलें कर्तव्य त्या म्हळ्यार आमी एज ए कार्यकर्ता प्लस एज ए लीडर दोन्ही मॅनेज करून वचका जाल्यार पार्टी बाउंड जावन वची एक पटी लिसनर जाव का म्हण दिसता की केलो पटी खंडित खंडित फर्स्ट आयकू का म्हण दिसता की फर्स्ट आयकू का जनाला आयकू का मागीर आमी आमगेल व्ह्यूज आमगेल कॅपॅसिटी जाव आसता ताळमे जाव का ताळी जावन बाळी आन म्हणटाची ते पुराय पब्लीक फिल्डांत आशिल्ल्यांक सगळ्यांक एक लायक घोश वाक्य ताळी दवन बाळी आन म्हण सांगून नाही सोशल मिडियान तू मस्त ऍक्टिव्ह आसा सुरेश सुर्वे एक येवचे अपवादाक सुरेश सुर्वे कशी फेस केल्ले आतां कशी अभ्यास जाल्ले म्हण सांगून म्हळ्यार स्टार्टिंग येताना एक अपवाद येताना त्या सुरवेची एक परीक्षा आसता आमकां एक 2-3 दीस न्हिदपण आसच्या पुरो किरकिर आसच्या पुरो एक घरा सांगून आसच्या पुरो तुका जावका ह्या पुरो एक तेशिल्लो ते मागीर मागीर होगूर होगूर फेस करता 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 समजता तसले एक तसले इन्सिडेंट उडतात म्हळ्यार स्पेशली हांव फर्स्ट कॅम्पेन करतना जो हिंदुत्वाच्या विशयार कसताना पोस्ट घालतना ओपन कमेंट करतना जो खंयचे घालतना म्हाका मस्त नेक्स्ट अनेक पार्टी तांगेल्या मस्त विरोध जावन कमेंट सोन कमेंट म्हाका फेक प्रोफायल कोण मस्त पुरे आयला धमकी टायप दिवचे त्या पुरे म्हाका येता आसला डिस्टर्ब जाता आसलें ना म्हणा म्हळ्यार इनिशियल स्टेजीस हांव मेंटली तितली स्ट्रॉंग नासली फ्रँकली सांगचें आय वॉज ऑल्सो व्हेरी स्टार्टिंग पुरे जान तशी आसता वय मस्त सेन्सिटिव्ह आशिल्लें हांवें म्हाका कसं म्हण कोणे थोडे जोर उलयल्यार पटक दोळे उदक तशी आशिल्लें हांव तदना आतां ना आतां स्ट्रॉंग जालें वय जाल्यार म्हाका पब्लिकाचे पयशे कसं जाता म्हळ्यार घराचे करकड जाता आसलें म्हळ्यार बामूण न्ही तो पाप घरकडचे पुरे आतां बापू म्हणले पड आतां पांचशी तांणी पुरे अम्मा मिगेल पांचशी आसाची जो मिगेले माय बामणाला अम्मा तांणी पुरे तुका कसले जाय चेडा तो घराचे चेडवाल पडोवन बैसयत न्हू तुका लायक काम आसा लायक बामूण घरा बैस म्हळ्यार तांणी डिस्करेज करता तांकां भंय करता तुका नाका मिगेल अम्मा आजीक तिक ती खुश ना हांव कशें केल्यार ती खुश ना तुक नाका म्हण जाल्यार आमी ते स्टेप बाय स्टेप त्या पुरे पळोवन लास्टाक आमी मेंटली स्ट्रॉंग जाता तांणी डिस्करेज केलें म्हण आमी न्हू तो बेसल्यारी कसलें करूं जायना बट त्या पुरे मिरवून आमी मुखार वचका त्या मिगेल एक मेन हें
तुमकां कसले तशी डिस्करेज जावचे ना ना म्हाका खंयचे कोणी डिस्करेज कर न्ही बट एक पाटी हें सांगलां कोवीड टायमार कोवीड फर्स्ट वेव आयिल्ले सकट जणे भिवन आशिल्लींची मिडियान थंय पुराय नेगेटिव्हचे प्रचार करता आशिल्लींची बट आमकां पार्टीन डेजिग्नेशन आशिल्लें महिला मोर्चा प्रेसिडेंट जावन आशिल्लें हांव तेन्ना आमगेले राष्ट्रीय अध्यक्ष तांणी एक करे दिल्ले म्हळ्यार तुमी महिला मोर्चा तांणी मास्क करता तेन्ना मास्क म्हळ्यार कसं कॉन्सेप्ट गोतना जनांक मास्क करका तें करची कशी म्हणून सांगका प्लस पुराय बंद टेक्सटायल्स पुराय बंद तेन्ना त्या टायमार तुमी कोण बायल मनशां शिवयता पळय घरकडेन तांकां तें सप्लाय करून मास्क करून तें दिवका म्हूण डिस्ट्रीब्यूट करका म्हूण आमकांय भंय आसतलें आमकांय घर आसा आमकांय बांबूण आसा चेडूं आसाची तांगेले सेफ्टी पळोवका प्लस आमी आतां पार्टीचें डेजिग्नेशन घेता आमी सांगता आमी करूं का बेक्स मिटिंग्स करता आशिल्लींची बट ह्या टायमार घरच्यांना मस्त कॅर घेवका म्हूण सांगून एक मात दिलेलें आसा ಸ್ವಲ್ಪ डिस्करेज केलेलें आसा नाका वचूं नाका पांय आमकां कसं नाही जाल्यार कोणें नाची म्हूण बट एप्रिशिएट करता म्हगेल्या चेडवांक आमी भायर चमकल्यार आमगेले कॅर तांणी घेतला आमी भायर वचून आयलसतना अम्मा नाणी वस नावन्यो अम्मा हुनोदापी हें करी आमगेले कॅर तांणी घेता आशिल्लींची म्हाका जेव म्हगेले बामणा जेव बामणा म्हणलां हांवें तांणी भायर आशिल्लींची आमगेले एक सेवा प्रकल्प म्हणून एक ट्रस्ट आसा त्या अंतू आमी रोड सायड आशिल्ल्यांक फूड घालचे तसले पुराय काम करता आशिल्लींची तेदन जाल्यार तशीच खूश आशिल्ले आमी सेव करता आसाची म्हूण सांगून एट द सेम पॉयंट आमगेले हेल्थ आमगेले कॅर घेवचे हय आनी तेन्ना कोणें सपोर्टय करता नाशिल्लींची ती भायर वचून आयल्या म्हूण सांगून भायर वचून तर आमी खंय देवस्थाना वचूं जेव खंय वचना तेन्ना म्हणे तितले अंत केले वय वय आणि एक समाज सेवे अंतू हिंदुत्व उठूची एक समाज सेवे वृद्धाश्रम म्हणलें की कोणाक घर बांदूच म्हणलें तंतू कशी एक आनंद मेळटा तांगेली एक रिएक्शन तांगेलो एक खंयचे परब आचरण करतना कशी त्या फील म्हळ्यार तूं सांगिल्लें आमकां घेवचें जाता की ना की जाल्यार तुका कळटा तें कशी तांगेले एक आनंद पळोवन आमगेले भितरची कश्ट पुराय विसरता की शांती मेळटा म्हणून सांग म्हळ्यार कश्ट पळयलेल्यांक विंगडाल कश्ट स्पंदन करचें मन आसची म्हूण हांव लेखता कित्याक म्हळ्यार आमी कश्ट पुराय पळोवनूच लायफांत अप्स एंड डावन्स पळोवनूच आमी व्हड जावन शिकून आज एक लेवलार आयिल्लेची तशें जावन अनेक आमगेल कश्टाक कोणें एक लायफान 2 लेसन शिकताची कश्टार आशिल्ले एक कसं म्हळ्यार आमकां कोणेंय पळोवनीच म्हण आमी कोणाकय करूं नज म्हण एक सायड जाल्यार आमकां कोणेंय पळोवनीची तशें आमकां ताजे व्हॅल्यू करता आमी अनेकला पळोवल्यार तांकां कितली खुशी जाता म्हण तशें हांव त्या लेसन शिकली तशें जावन हांव एकली म्हूण कसले केलें म्हण हांव केन्नाय सांगना कित्याक म्हळ्यार एकली आमी कसलेय करूंक साथ दिना म्हाका तितली जाणां सपोर्ट फायनान्शियली जावं मोरली जावं तूं कर तुगेलो टायम आसाची म्हळ्यार एक टीम जावं एक मस्त जन म्हाका सहकार आसा आत्तां आमी एक दुर्बळ एक फॅमिलीक घर परकळांत बांदता आसाचे आतां ऑलमोस्ट जाल्लें आतां नेक्स्ट संडे ताजे घरा वक्कले दवरता आसाचे सो त्या घर हांव बांदका जाल्यार एक म्हाका 2 लाख जाले जाला त्या घर हांव बांदिलें म्हण सांगलें खंडीत चुकी जाता कित्याक म्हळ्यार त्या घराक मस्त जनांक सहकार आसा त्या वेळेर म्हाका दाखून फाटीवाला तांणी म्हणटात आमगेलें नांव नाका आमी दिलेलें तूं सांगू नाका तूं छान काम करतास आमी तुगेलो आसाची म्हणून मस्त जाणां हेल्प करतात कॉन्ट्रिब्यूट करताची सो तशी करतना खूश जाता कित्याक म्हळ्यार आमी केल्लेल्यांकी खूश आसा आमी करतना तूं करतास न्हू म्हणून आमकां सपोर्ट करतले आसाच ना तशी त्या मस्त खुशी जाता मागीर तुमी म्हळ्यार त्या पळयतना नेगेटिविटीज कोण आमकां डिस्करेज करता कमेंट करता त्या पुरे सायडा वता आणि तुम्ही एक पार्टी लेवल म्हणताना आता एक साऊथ कॅनडा म्हणाले एक हिंदुत्व एक बेज म्हणून सांगेत हांगाचे वोटर्स जाले एक थिंकिंग विंगड नॅशनल म्हळ्यार राज्याचे तेकडचे थिंकिंग विंगड तशें म्हणून थंय एक काळगट्टान तूं म्हळ्यार एक टायमार BJP मस्त सीट उण येयले त्या परिस्थितीर कशें अशें म्हळ्यार 2013 तूं मोदीन 1 वर्स फुडें कोणाक एकल्याक त्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हूण सांगता जाल्यार अलशी करता आशिल्ले म्हळ्यार खंय गेल्यार ताका दुर्वित आशिल्ले तसले पुराय परिस्थिती तुमी आतां म्हळ्यार हांव निमूच कसल्याक म्हळ्यार तुमी पुराय घरा वचून मतप्रचार करताले प्लस तांगेले वोटर आयडी कितें पुराय करताले तशें कसलें एक सव आयकुचें पडला की म्हळ्यार तांकां एक समाधान करचें एक व्हड विशय आसता तेन्ना कशी तुमी ह्या पुराय फेस करून व्हरताची म्हणून समाधान आमकां एक गोतच का आमगेली पार्टी कसा करता आसा म्हूण सांगून कसाला करता आसा म्हूण सांगून नेगेटिव्स तुमी केन्ना आयकुचे आसलीच आतां पळय राष्ट्रध्वजा विशयान येता न्ही टिकी करची करताची
नाही तुमगेले एक अनुभव म्हणजे कशी समाधान करता तुम्ही, कशी एक फेस कोण वर्ताची म्हणून सांगा म्हणल्यार आता कोणके केला चुकी आता राज्य नायकान मस्त एक भ्रष्टाचार जाताच म्हणले की एक हिंदू विरोधी हिंदुत्व म्हणून येऊन अधिकार येताची तदनंतर सम हिंदू तांगे एक न्याय दिवचो जायना तली एक परिस्थिती येता तेन्ना सहज जावन हंगा एक हिंदू बेज म्हणताना उडपी मंगळूर म्हणता सहज जावन आक्रोश येता हे समाजांत कशी तुम्ही फेस करताची म्हणून सांगा ते टॅकल कोण वरच्यान तशें बट आमकां कळटा आमी हिंदुत्वा बेजारीची वयर आयलेलींची हिंदुत्वा तुमकां गोतस आमकां जनसंघ देखून BJP येवन ते 2 सिटां देखून आतां तुमकां एक नायकाला वेरी एक आक्रोश येता की केलो पटी तुम्ही त्या पार्टी ऑफिसार सांगता की येता 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 आमकां सांगचे अवकाशय आसता आमगेले कोर कमिटी मिटिंगांत सांगचे अवकाश आसता सांगताच आमी बट ते आमी भायर डिस्क्लोज करूं जायना खंय समकोन वरत पळय थंय समकोन वरच्याक आमी मॅक्झिमम ट्राय करताची आनी तांणी ॲक्च्युअली हिंदुत्वा देखून वयर येवन आसताची तांणी चूक आसल्यार तांणी समकोन वचचे अवकाश आसता तसले नमन्याचे ते स्तरारीची मॅनेज करून वरचे हें आसता पार्टींत तुम्ही तेही मात्र एक अवकाश असतो तुमकां तांकां लिडर्सा तांकां एक तराटे घेवचे म्हणून म्हणटा भायर घेना तर तेही एक उल्लो तशें म्हणटा तांगे लागीं प्रॉपर काम करवचे एक जबाबदार तुमकां आसता व्हड एक जबाबदार आसता बट तांणी फ्रँकली सांगता जाल्यार आतां आमगे 7 MLA जाल्यार आमकां पूरक जावन काम करता आसाची आमगेले कसं नाही एक आमी कसं नाही प्रॉब्लेम घेवनचे आमकां कोणाले प्रॉब्लेम घेवनचे आमकां लारी तांणी ताका न्याय दिताचे आनी ते करेक्टच म्हूण जाल्यार तांणी ताका हेल्प करताच खंडीत हेल्प करताच सण विषय देखून होडोडे रोड तोड विषय ते सोड विंगडे घरा विषय आसचे पुरो खंयचे एक सन स्किमा विषय आसचे पुरो एक कार्यकर्त्याक काम दिवचे विशयांत आसचे पुरो स्पंदन मेळटा खंडीत मेळटा आनी तुगेले हिंदुत्व थॉट म्हणून आमी केन्ना घाल्ला की आता हिंदुत्वा विचारारी राजीनामा म्हणल्यार एक विचार हिंदुत्व म्हणटाना तशें म्हणटाना नरेंद्र मोदीन एक उत्तर सांगिल्लें कशें म्हळ्यार हांव चुकली म्हूण जाल्यार म्हाका तुमी टीक एक वर येता हांव समजोवच्याक प्रयत्न करता म्हूण भोवशा ते दोगूय लिडर्साक ना म्हूण दिसता केलो पटी कोणेय उलोवचें ना तांकां तसले मनस्थिती येद्रा पळोवचो मेळटा हिंदुत्व थॉट म्हूण म्हणटाना हिंदुत्वा विचारारी कसले एक तोंदरी जाताना कशी एक प्रतिभटन जाता तुमगेले एक टीम वर्क जावन कशी समजदारी इथं म्हणल्यार तुम्ही कोणाक उलयले म्हणजे जाल्यार इवन तूं म्हणलें तूं ओपनली सांगला आतां BJP म्हण उरतलो ना असं म्हणून समज असल पळय प्रॉब्लेम फेस जाताना तुम्ही पार्टीक कशी एक जागृत हाडताची कसं म्हळ्यार कशी आक्रोश दाखयताची म्हणून आक्रोश म्हळ्यार पळय आमी आतां आमगेले लिडर्स आतां आमगेले चुकी जाता मनीस म्हळ्यार कोणाले एक चुकी जाता 100% हांव ताका सपोर्ट करता म्हळ्यार ताणें केल्लो सही म्हणचे मनस्थिती आमगेली न्ही त्या संघटनेन तांगेले मेन तुमी पळोवन अशें पळोवची संघ दाखोवन आयिल्ले तांगेले त्या एक मेन आसता चुकी केले त्या चुकी म्हण सांगचे आमगेले आसता आनी आमी लिडर्सांक आमी त्या तांकां तिळवळीक हाडका कसं म्हळ्यार तुमगेले निमित्तान चुकी जाल्यार आसता ते समकोन वरची तांणी कशी करता ते तांकां सोडला बट आमी पब्लिकाक ताणें केलेले सम्म ताणें एक प्रचारू एक मितीक ओके आतां एक ताणें गुडांगडेचे आपील म्हळ्यार त्याचे एक प्रचार करचे तसले न्ही तांगेले ड्युटीज आनी कित्याक म्हळ्यार आमी तांकां इलेक्ट करचे कसले म्हळ्यार तांणी तांगेले ड्युटीज आनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसता ते तांणी करचे तांतू थोडे चुकती जाल्यार आमी एक टीम जावन करताच मागीर हिंदुत्वा विशयारी आमगेले विंगड धर्माचे तेन्ना आमगेले धर्माक एक कसं की एक टीक एक करताच म्हण आमकां कळ्ळा री त्या पळोवन आमी न्हू तो भशेक सांगना ते आमगेले कितले म्हळ्यार रगतात न्हू उण जाताची ताका आमी ओपन जावन कमेंट करता तांतू विंगड तांतू कसले कॉम्प्रोमायज ना फेक प्रोफाइल कोण तांगेले म्हणके फेक आयडी पर आमी करचना आमी आमगेले सीधा सांगचे विषय कसं म्हळ्यार चुनावणे येताना तुमकाच वोट निमकुच्या तांगेले खातीर वचूंक जाता आमी जनाक आन्सर दिवका जाता जनाल क्वेश्चन आमी तुमगेला निमित्त ताका समजावन उत्तर दियाचे आमी घरा वता म्हाका लास्ट टायम हांव कॅम्पेनिंग वताना एक्सपिरियन्स जालेलो आसा तुमी वोट निमकुचे येता ताजे नंतर तू गोतोशें पुरा लायट ना आमकां त्या ना तांगेले 100 समस्या आसता मागीर तुमी म्हणला म्हणजे हिंदुत्वाचे भाशण दिवन लिडर जाता तांकां हिंदुत्व विसरला म्हणाला आसाच बट हिंदुत्वा खातीर कसले राजकीयाची अपेक्षा अशें हिंदुत्वा खातीर तांगेले सगळे लायफ डेडिकेट करून आज की हिंदुत्वा खातीर काम करताले जन आसाचे तांणी आमकां इन्स्पिरेशन आमी तांकां पळोवचें कित्याक म्हळ्यार तांणी कितली डेडिकेटेड आसा कितले जन हांव पळयला संघटन तांकां पळयता म्हाका केलो पण बदा आसचे इतली तांणी खंय ते म्हळ्यार एक फोटो ते काडू सोणाची फोटो काढून ना म्हणटाची सोशल मिडिया घालून ना म्हणटाची बट तांणी म्हाका इतली काम करता आसा की तांगेले तर आमी पळय कांय न्ही तशी जनादेशा पुरो आता पार्टी विषय कशें येयलें म्हूण सांगून एक खंयचे एक संघटनेन तूं भितर आसून तांणी आक्रोश म्हळ्यार तांणी एक शक्ती जावन कशी काम करता जी म्हळ्यार हांव एक निमूच खातीर आनी त्या तुमगे एक तलसूच खातीर त्या प्रश्न निमगे जाले
अनेक नारी शक्ती म्हणून म्हणतना विंगड विंगड बायल मनशां आसताची चल्ली अशा पुरोची आमगेले वीक्षक आसताची तांकां एक तुमी एक शक्ती जावन येवका ह्या पुरे तुमी कसो पळय फेस केला पळय ते पुरे कशी फेस करका मनशाक कसं सांगूची पडटची हांव सांगचें म्हळ्यार सगळे जाणां ताका प्रतिभा आसता बट आमकां गोतसना आमी खंयच्यान तूं हें प्रतिभा आमच्या लायक इंट्रस्ट आसा खंयच्यान हांव मुखार वचचें तें म्हण तें एक सोदून काडका आमगेलें तूं खंयच्याय क्षेत्रांत अशें बरो धार्मीक क्षेत्रांत अशें बरो राजकीयांत अशें बरो एज्युकेशनांत अशें बरो स्पोर्ट्सांत अशें बरो आतां वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा भायर तें उपयोग करून घेवका आमी आमच्यान जायना म्हणून बेसला रे कसं नाही करू समाजमुखी जावन गुर्तुसून घेवका लिडरशीप घेवका आतां आमी भजन येवताची हांव खाली म्हापशे बेसून ताळ मारून येता तें ना हांव 4 जाणां कोट्ट करून भजन एक टीम घेवन वता तें आलोचन करका संघटन करूंक प्रयत्न करका आनी ऑपॉर्च्युनिटी येता ते यूज करून घेवका आनी पॉझिटिव्ह थिंक करून मुखार वचका टीके टिप्पणी पुरें ते आशिल्लेची ते पुरें म्हापशे सोडून मुखार वचका म्हण हांव सांगता कसले तुमगेले जीवनाचे घटन उडक आसत की ह्या संदर्भाचेर लायव्हार एक सांगका एक संघटन येतांजो पार्टी येतांजो खंयचे एक सोशल मिडियांचो विंगड कसले एक नाही पण मन असलं आम्ही म्हणलं म्हणजे एक बॅलमेन्शाला स्ट्रेंथ केलो पण आमकां गोत आसना आमगे स्ट्रेंथ कसं म्हणून हांव कितली की बॅलमेन्श पळयला तांणी पाप तांगेले घराचे अच्चुकट्ट जावन तांगे जबाबदार कसं आसा बमणाला चेडूवाला तांगेला करताची न्हू तो बेसताची बट तांकां तांगेले टॅलंट जो तांकां कसं पोटेन्शियल आसा म्हणून तांकां गोत आसना तशी म्हाका समेत एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स पुडते हांव इतली सोशल वर्क करच्याक जप्त म्हणून म्हाका बद गोत नाशिल्लें बट हांव कना मना लेखन हांव इतली करता म्हणून आज हांव कसं केला जाल्यार त्या मिगेलेची एक अंतूक धैर्यार कसं म्हळ्यार मुखार गेल्यार पळय हांव स्टेप बाय स्टेप केलेलं हांव करतना कसले हॉड कसं नाही कनी एक कोणकी वतान तांगे लोट एक आश्रमा वचच्या सना मट्ट मिगेले गाडीलू सेवे सना मट्ट कसं करू जात असेल ते कोण स्टेप बाय स्टेप हांव केलेलं तशी हांव सकट बॅलमेन्शा म्हणजे कसं म्हळ्यार हांव पळयलां कितली की जाणां तेका आमी पब्लिकान तू कसं नाही करतस तू कसं करतस म्हणत एकली प्राऊड जाऊन म्हणता हांव लॉयर हांव डॉक्टर ती हाऊस वाईफ म्हणटा सेल्फ हेजिटेशन हाऊस वाईफ म्हण बट बदल सांगता हाऊस वाईफ आम्ही प्राऊडर सांगता बिकॉज हाऊस वाईफ तांकां आसली जबाबदार तांणी करची काम कितली की जाणां करू जायना तांगेले थँकलेस जॉब म्हणटात तांकां आनी तांकां तांचो सांबोळे मेळना जाल्यार तांणी 24/7 गिरगिटलीशी करता आसता आतां आमी वर्किंग मदर आसलेली सामाजीक धार्मीक फिल्डांत आसलेली आतां हांव स्टुडियो येवका जाल्यार पल्ली चुडी पुजेच्याक तयार कोरून पोळे तिंब न्ही हांव सांगचें एक्झाम्पल पोळे तिंबून आयला तोचून वाटून दवरका भितर म्हळ्यार पांय चेडो म्हाका टिफीन दिवका मिगेल जबाबदार आसा त्या पुरे घराचें कर्तव्य आमी कोर न्हू मागीर आमी सामाजीक मागीर घरा कर्तव्य आमी करनाशी सामाजीक केल्यार ताका अर्थ ना कित्याक म्हळ्यार आमी आमगेले प्रायमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कसो आसा त्या कोर न्हू आनी धार्मीक जावन आमगेले आतां आमी स्पेशली आमची गेल्यांक त्या आमगेले देव धर्म देवस्थानात तांकां दे स्वामी आयले चातुर्मासाक निरंतर आमगे 365 days कसले पुण्य आसता त्या पुरे समेत मॅनेज करून आमी बॅलन्स करची लायफ आस पडा त्या सकट बॅलमेन्शान मन केलं खंडित कोर येता म्हणून हांव सांगता मागीर घर फस्ट इम्पॉर्टंट तूं भायर कितलेय भोंव कितलेय व्हड जावन जाल्यार घर कडेन येतरी तुका मोग करचे बामण जेवो चेडूं जेवो आसल्यार मात तुमी कसं नाही केलं कोरया मुखार वचया म्हूण सांगून दिसता तसो हांव एंडोर्स करता इन सांगिल्लें आनी एक लायफांत एक इन्स्पायर केलो व्यक्ती इन्स्पायर करताचे ते आमगेले घराचे अशा बरो के फ्रेंड्स अशा बरो कोणें अशा बरो तसलें एक ಸ್ವಲ್ಪ नांव सांगूच पडटा की हंत हंत अंत सांतुलाना तुझे तू सांग येता गेल्या सान आसतना ते आलोचन करूं कोणा सांगता हांव कशें म्हळ्यार स्कूल आसतना मिगेले एवरी स्टेज मिगेले रोल मॉडेल्स चेंज जाता स्कूल आसतना मिगेले एक स्टायलिश टीचर आशिल्ली चंद कपड न्हेसून लिपस्टीक घाल तिका पळोवन हांव लेक्चर आशिल्लें हांव व्हड जाता टिचर जावका दिता म्हळ्यार अशी स्टाईल करून म्हाका दिवसा एक साडी न्हेसून स्टाईल करून वचका म्हणून मागीर व्हड जाता मिगेले इंट्रस्ट चेंज जालें तशें तुमी म्हणला म्हणके एवरी फिल्डांत तूं एक आमकां एज्युकेशन आमी त्या स्टुडंट लायफांत आमकां एक इन्स्पिरेशन विंगड आशिल्लें मागीर आमी एक कॉर्पोरेट लायफ येतना आमकां इन्स्पिरेशन पॉलिटिकली म्हाका मस्त म्हळ्यार केलो बॅलमेन्श आसात म्हाका मालविका अविनाश ती एक म्हाका मारी पुश जोजो उल्लोचे शी इज अ व्हेरी गुड ओरेटर मेळ्ळा की उल्लोचे जेवो ना म्हाका हांव लीग फेस्टिवलाक तिका पळयला फेस टू फेस बट पर्सनली उलोवचें म्हूण मेळ्ळी म्हाका शी इज अ व्हेरी गुड ओरेटर म्हळ्यार आनी म्हाका तिगेले पर्सनल प्रॉब्लेम गोत आसा तिगेले एक चड मेंटली चॅलेंज जाल्यार त्या पुरे ती फायट कोन्न जाल्यार एक
समाजान मेळटाना तीक पळयला कोणे कळना तशी आमी समाज आसतना पुरे जन आमकां लेखता तो ही तशी अशी म्हण वी आर क्विक टू जज समवन जाल्यार आमगेले मस्त प्रॉब्लेम आसता आमगेले मस्त इश्यूज आसता जाल्यार त्या पुरे आमी मास्क करून समाजा मेळोवचे सो आमी समाज आसली सत्ता ती तशी ही अशी म्हणून सांगचे बारी व्हड चुकी जाता हांव सांग जाल्यार फस्ट म्हाका प्रायमरीचे सोशल टीचर तदनंतर हायस्कूल येतरी सुशीला मॅडम म्हणून आसले कॅनरा गर्ल्स हायस्कूलांत 3 वर्ष आमी गेल्यांत लिडरशीप क्वॉलिटी पळयलें आमी पुरे एजिटेशन आसतना त्या टायमार तूं क्लास लिडर जावका म्हणून सांगून तुज्यान जगता म्हणून सांगून तीन म्हाका रेकॉग्नायज केलें नंतर मालती मॅडम HM आमगेले ती वेळी आमकां हिस्ट्री टिचर जावन आसली तिणेंय मस्त सपोर्ट केले प्लस विमला मिस म्हूण आसली आमकां सदां न्यूज पेपर वाचूका तुमी एक न्यूज बरोवका बोर्डार बरोवका म्हणून सांगून त्या टायमार तिणें आमकां आमगेली हिस्ट्री कसन आमगेलें आतां प्रेजेंट सिच्युएशन कसन तें शिकच्याक अध्ययन करूंक एक इन्स्पिरेशन दिल्लें तदनंतर RSS समितीचे पुरा जाणे सपोर्ट करताले तदनंतर म्हगेले अम्मा आमकां फॅमिली बॅकग्रावंड कसं फॅमिलीन तीन सांगिल्लें म्हणके संस्कारू हें तें पळय शिकोवन म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली आसतना जाल्यार चेडवांक चंदकोन मोगार पळोवन आमकां कसं जावका कसं नाका कसं करका कसं करूं नज कसं खंयचे रितीर चलका म्हूण एक शिकयलेलें आमगेले अम्मा तें आमगे मेन इन्स्पिरेशन तदनंतर बामूण माई माव आतां तूं वचूं नाका करूं नाका म्हूण म्हळ्यार आमी कसं नाही करूं जायना आशिल्लें आनी तांणी आत्ताय म्हाका रोल मॉडल आनी म्हगेले मेंटर म्हूण येता म्हगेले बामूण कसं नाही चुकी केल्यार तूं अशें करूं नज तूं तशें करका आशिल्लें तूं वच म्हाका तुज्यान जाता अशें करून इन्स्पिरेशन दिवचें म्हगेले बामूण प्लस म्हगेले चेडूं हांव शिकूं मस्त तांगे लागीं आमी कितलेंय हें जावन आसचें पुरोची जाल्यार तांगेलेय आमी पळोवन शिकून घेवका जाता तशें तांणी म्हाका इन्स्पिरेशन म्हणून सांगून हांव आनी एक नेक्स्ट व्हड इन्स्पिरेशन मोदी आमकां सोशली आनी पॉलिटिकली मुखार येवका जाल्यार हांव काम करका म्हूण एक आमकां उद्देश आयिल्ले मोदी निमित्ताचे मोदीन CM जावन आसतना केलेलें काम त्या टायम पळोवनूच आमकां राष्ट्राक कसं एक प्रधानमंत्री जावका आमगेले देश प्रपंचांत फुडें कशें आशिल्लें पळय फुडल्या काळांत कशें आमगेलें समृद्ध जावन आशिल्लें पळय भारत तशें करूंक आनी फिट म्हूण सांगून तें एक इंटेंशन आनी आमकां आत्ताय कितलेंय कश्ट आयल्यार कितलेंय काम आयल्यार मुखासून वचाक एक इन्स्पिरेशन प्रत्येक विशयान हांव लेखचें ताका तितली टिके भोवशा कोणाक आसता वय आमकां केन्नाय आमकां टिके टिप्पणी येतना आनी कसं नेगेटीव थॉट्स येतना हांव लेखचें मोदी कितले येवन आसचें बरो मोदी कितले थ्रेट येवन आसचें बरो तांणी काम करता देशा खातीर तांणी करतना वाय नॉट आय आमी स्वल्प पडलेला पार्टीन आसला न्ही आतां एक नॉर्मल आमगेले समाजाचे एक महिला पळयता आसा म्हणजे एक चलयो पळयता आसा म्हणजे जाल्यार तांणी कशी गुर्तुचुका म्हणून सांगताची एक पार्टीन तूं जॉईन जावचें मागीर तुमी स्टुडियोंत आमी ते पार्टी प्रचार म्हणून करूं जायना जाल्यार प्रधान कसं म्हणल्यार आमगे देश संस्कृती संस्कार हे तिनी तुम्ही खंयच्या आसल्या त्या सोणाकाचे म्हणून एक सांगता न्ही खंडित प्लस तुम्ही सेव करच्याक एक मनोभावने सानासंद कोणाचे हें करा इथं म्हणल्यार आमगेले व्याप्ती आमी पळोवक आमगेले घर आमगेले कंपाउंडाला भितरी सीमित जायना अशें आमगेले थिंकींग एक स्टेप मुखार वचूं आमगे लागीं घर कडचें आमगेलोची आमी म्हण हांव सोड आमी म्हूण केदान येता पळय तेदान ते तुका ते सेव करचे मनोभावने येता आनी तांतूं मुखासून वचता हांव आतां पार्टी जाल्यार काम करतना म्हणचे सेवे खातीर तुमी काम करा तुम्ही अधिकारा खातीर तुमकां रेकॉग्निशन मेळटा ताजे खातीर काम करूं नाकाचे तुमकां तांते खुशी मेळटा सेवा ही परमो धर्म हा म्हणून सांगून आनी हिंदुत्व आमी कशी जाल्यार सोडूं साध्य ना ते जन खंयच्यानूय आसो जाल्यार हिंदुत्व म्हळ्यार सोडूंक नज ते मेन इम्पॉर्टंट आनी विंगड धर्म न्ही विंगड मता बशी आमगेले एक धर्म श्रेष्ठ म्हणून एक जागृती जावं तसले एक कार्यक्रम जावका तशें म्हणटना हिंदुत्वा विशयारी तुमी हिंदू जावन धर्मान तूं कशी गुर्तुचुका म्हणून एक जनाक कशी सांगता पण हिंदुत्व फर्स्ट स्टार्ट मिगेल प्रकार आमगेल घरांत आसता इट स्टार्ट्स किता म्हणारी आमगेल मालगड्यान कसं चोल नायला की त्या आमी फॉलो करचे तू आचार विचार तंत आमगेला अशें आतां परत एक परब करचे आतां हांव पळयलां कितली की जना वाडी जावन काही गांव परगांव विंगड कंट्रीज आमी सेटल जाले तांगेल हें आमगेले रिवाज रिती कसं फॉलो करचे उणी जाता येता आसा
त्या जावचें आमी खंयी आसोची कितलेय मॉडर्न जावचे आमगेल धर्मान आमकां केन्ना रिस्ट्रिक्ट करनी तुमी पळोवन अशें पळय आमगेल स्वामेला तुमी कितले प्रवचन आयकला रे तांणी आमगेल धर्म फॉलो करका रात्री भजन कसले करका देवा दिवूल कसले लायका ताजे पुरे कसं त्या केलेले म्हणून कसं जगता म्हण सांगल्या शिवाय तुम्ही त्या कोर नाका ह्या कोर नाका अशी ड्रेस घालनाका अशी ड्रेस घालनाका म्हण आमगेल धर्मांत आमकां सांगिल्लें ना आमकां फ्रीडम आसा बट त्या फ्रीडम आमी कशी मॉडर्न अपडेट दिता की ताजे जोटोचे आमगेल धर्म पालन करचें कसं आसा तें आमी सोडूनच खंयचे विशय आतां हांव म्हणचें परगांव आसलें वर्सा एक वेळा गांव आमगेल देवस्थानांत 13 वेळार एक पुरसत काणी एक परज काणी येवचें आमगेल कसं आसा तें करचें परब आमगेल्यान कितलें जाता तितलें फॉलो करचें हांव बेंगलोर आसतना जाल्यार इतले सान तुळस आशिल्ली म्हगेल बाल्कनींत म्हाका तुळसी सुत्त काडचें ते जागा जाल्यार रब्बील कडेन 5 प्रदक्षिण काण एक 2 चुडी 2 बीड 2 एक उद्दा घालून ऑफिसा वची तितली ते हांव खंडीत करता आसली ते कोर फोटो काण अम्मा पेटोवचे 5 पेटोवचे तांकां खुशी जावचो तूं करताच ना बट मामा मागोतास हांव कितली वेळा बट मामाक फोन करता बट मामान मस्त म्हाका मार्गदर्शन दिलां बट मामा अशी अशी कशी करेत बट मामा हांव तशी करेत वा ना गो तुगेले म्हाका एक गायडन्स दिलेलो आसा म्हळ्यार त्या भक्ती मनोभाव आसा भंय आसका आमगेलो धर्म मागीर घरांत कोण जत्तरी मागीर आमी भायर ब्रॉडर एस्पेक्ट ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह विश्वास दवरला म्हणकेच कृष्ण जन्माष्टमीन तुका एक निदर्शन मेळ्ळां वय बट मामाक लास्ट हांव एक फोन केलेलो आशिल्ला तशी हांव म्हणलां म्हणके म्हाका खंय जो करतना हांव चुकतास की चुकी करतास की म्हळ्यार लायक त्या भंय आमकां आसली म्हळ्यार श्रद्धे भक्तीन आमी केली म्हळ्यार खंडीत आमगेलें धर्मरक्षण जाता आनी हें आमगेल्या संस्कृतींत आसा आनी कसं म्हळ्यार हिंदुत्वाचे विशय येताना इट इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट हांव तुमकां म्हळ्यार तांतूं मस्त बरे विशय येता तुमगेल्या आमगेल्या धर्माचें रक्षण धर्म निंदन करतना आमी पळय विंगड धर्माक आमी निंदन करचें आमकां शिकयनी आमगेल्या मालगड्यान आमकां कदने शिकयनी तुगेल धर्म तूं फॉलो करेक्ट आमगेल्यान तूं नंतिना विंगड धर्म आमी निंदन करत जाल्यार विंगडान आमगेल धर्म निंदन करतना पळोवन तो बशे आमी नज त्या चुकी प्रति एकल्यान वॉयस आउट करका कित्याक म्हळ्यार आज आमी करनातल्या पल्ली आमगेल नेक्स्ट जनरेशन कसं आसपाळा तांणी खंडीत करना दोन्हीचे तांणी सांगिल्लें बद्द म्हणून करेक्ट तांणी त्याची फॉलो आतां मिगेल चेडवांक इंग्लीश शिकोवका म्हणना कित्याक म्हळ्यार तांणी स्कुलां शिकता फॅशन शिकोवका म्हणना मिगेल तूं खंडीत विंगडाल पळोवन मुवीज पळोवन शिकता जाल्यार तिका हांव भजन शिकता म्हाका चॅलेंज तांकां एक श्लोक शिकोवचें म्हाका चॅलेंज तांकां घरान तूं आमची गेल शिकून आमची गेल खाण जेवण खावचें तें हें करचें तें आमी खंडीत घरान करता आमगेल चेडवांक मम्मी डॅडी आमगेल त्या ह्यांची ना कसं नसल्यार स्कुलांत घरान तूं अम्मा आपोवचें आनू तशी आमगेला आमी तशी चोवलें आमी इंग्लीश मिडियम शिकून आसल्यार आमी तशी चोवलें आतां आमगेल चेडवांक त्याची चलता आसा तशी धर्म फॉलो सगळ्यान आमगेल्या खंडीत करका घरा दाखून स्टार्ट जावका सो दॅट संस्कार आचार विचार घरांतुल्यान स्टार्ट जावका मागीर आचरणा वटूच रक्षण जावका रक्षण करका खंडीत ओके लास्टाक हे कार्यक्रमा विशीं नारी शक्ती विशीं आमगेले जनाक कसले एक 2 तर संदेश दिवचेला दिवेत हांव सांगचें एकच तुमगेले इंट्रस्ट आताक तुमगेले पोटेन्शियल आताक ब्रॉड थिंकिंग अंत मुखार या समाज पुरक जावन आसचें पुरो एगेज जावन आसचें पुरो तुमी करचें समज म्हण जाल्यार तुमी एक एम दवरून मुखार येयल्यार त्या एम पावची तारी म्हाका घेवन पळोव नाकाची मुखार या आनी टेक इट नेगेटिव्स पुरे जीर्ण करून मुखार या म्हूण सांगोकीची पावता आनी हांव चेल्यांक युवजनांक हें करता राजकीय जो सामाजीक जो विंगड खंयचे क्षेत्रांत आसो बायल मनशान मुखार येवका हांव आतां राजकीयांत आशिल्लो कोणा चड प्रेस करून सांगतास आमी नाणी आसल्यार ते क्लीन करचे बायल मनशानाची राजकीय तुमी हॉलोसो म्हूण सांगताची बट ते क्लीन करका आमीची आतां 50% रिजर्वेशन येवो येनाशी असो एक ಸ್ವಲ್ಪ समाज सेवकाची इंट्रस्ट असेल जेन्ना राजकीयांत येयाची ऑपॉर्च्युनिटी आस राजकीय हलसो न्ही ते चांग आमी मन आसल्यार चांग क्लीन करचें मन आसल्यार तें क्लीन कोरयत हलस म्हणजे चांग जन चड जाले कुले ऑटोमॅटीक वता तशें जावन लिडरशीप लायक आस भविश्य लायक आस राजकीय येयाची म्हणून सांगून हांव निमगोच्या इच्छा पावता राजकीय वटोची धर्म संस्कृती संस्कार या सोडनाकाची तसल पार्टी पळोवन याची लास्टाक हांव म्हणजे कसं म्हळ्यार आतां एक बायल मनीस जो चेल्ली कसं की लायफान करता म्हणून तुमकां पळयलें
तिगेल पाय ताणच्याक जावं तिगेल विशय नेगेटिव्ह कमेंट करच्याक तिगेल विशय जजमेंट दिवचे वचू नका ती तुमकां साथ द्यासव तीक सपोर्ट कराची तीक एनकरेज करा ती 2 लायक उत्तर म्हणा तू चांग काम करतास को म्हण सांगाची तिक तातून खुशी जाता तुमकां त्या करू जायना एटलीस्ट न्हू तो बेसच करता तांकां आड पाय दिवं नाकाची त्या एक हांव फस्ट एक मेसेज ह्या मुलाक दिवच्याक खोशी भोगता आनी एक कसान म्हळ्यार पुरे जन तुमगेल्या एक आमगे लाईन म्हणून आम्ही ड्रॉ करू वचना मिगेल इतलेची म्हणना त्या लाईन आम्ही क्रॉस करून आम्ही आनीक थोडे लाईफान तो खंडित साधन करू साध्य आसा प्रत्येक लांका पॉलिटिकली म्हण सांगना समाज सेवे करका म्हण सांगना कशें की मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तर देवस्थान हांव कितली की पळयलां बेलमेश इतली लायक भजन म्हणटाची इतली लायक श्लोक म्हणटाची त्या बी एक अचिवमेंट न्हू आतां म्हाका वचून 1 घंटा भजन कर म्हळ्यार म्हाका जायच ना हांव सांगचें आतां आनीक क्लिक मिगेल म्हणके तूं दिवसा 10 कडेन धांवन कशें कर म्हळ्यार तिका जायच ना तांक गेले एक सगळ्यांक एक टॅलंट आसा तांक तुमी फोकस करून पुरे जन समाजा खातीर एक थोडेची म्हाका नाका म्हळ्यार एक विशय वचना हांव मिगेल चेडू मात्र म्हणून लेक्कन अशी समाजाक एक तुमगेल थोडे टायम आनी ह्या दिल्यार खंडीत आमगेल समाज मस्त चांग जाता म्हणून हांव सांगचे इच्छा पळयता करेक्ट उलयता उलयता 1 घंटो जाल्ला तशी तुमी दोग जणे आता एक 4-5 वर्स तुलान मस्त तुमी चड अनेक अभिवृद्धी जाल्ल्यांची आणि 4-5 वर्सान अनेक मस्त व्हड स्थाना पावका तुम्ही मस्त जणांना गुर्तुसुका चांग नावार गुर्तुसुका खंय ताय म्हणरी मिगेले प्रोग्राम आपोवचे तुम्ही बिझी जावका तसले एक संदर्भ येवो चांग स्थाना वचून दोग जणे पावोची एक नारी शक्ती म्हळ्यार म्हणकेची म्हळ्यार आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजान तो एक शक्ती रुपारीची दुर्गा आराधन करतले आमगेल समाज आमगेल धर्म तसले एक स्थानान तो म्हळ्यार एक लायक एक शक्ती स्थाना वचून तुम्ही पावनो ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ म्हळ्यार आमगे GSB समाजा मात्र म्हणणी ಇನ್ನಿತರ समाज जाल्यार तुम्ही एक आदर्श जावका एक लिडरशिप क्वालिटी वाडोवका म्हणून हांगूतल्यान हांव प्रार्थना करता तशी दोग जणांके येवन तुमगेले मस्त विचारू सांगिल्ल्याक तुम दोग जणांके धन्यवाद दिता यूथ ऑफ GSB तांके आमगेल तर्फेन हृदयपूर्वक धन्यवाद दिवचे इच्छा पळता थँक्यू बट मॅम आम्ही केलेलं अल्प स्वल्प कसे की गुर्तुकोन आमकां आजांक एक बशे अवकाश दिला यूथ ऑफ GSB तशी तुमकां धन्यवाद तशी अखेर एक विक्षका लागी सुरेखाचे हांव तावड सांगिल्लें आमगे समाजांत अनेक जाण आसता पुरो बैल मनशां जाल्यार दोग जाणांक गुर्तुसून तांगेले एक जिवनांतूल घटना आसता भरतांनी केलें तसलें काम आसता पुरो नवे नवे एक कोण आमगे समाजा काम करूं इच्छा भोवतकी ना हांवें न्यूट्रल जावन कोण आसता की तांणी समाजा कामां येवका म्हळ्यार काय तुमकां एक इन्स्पिरेशन एक प्रेरणा म्हण म्हणटाची प्रेरण म्हळ्यार आमगेले जिवनांत तूं खंयची समय खंयची संदर्भात येत म्हूण सांगूं जायना आमगेले प्रोग्रामाची कोणाक प्रेरणा जावच्या पुरो फायतरान तुमी काम करूं स्टार्ट जावचें पुरो 100 जणांक तेकलान समाजाच्या सेवेंत आयिल्लो म्हूण जाल्यार समाजा खातीर काम केलें म्हूण जाल्यार आमकां त्याची व्हड एक साधना म्हूण घेता दोनीचे बैल मनश आमी कितलेच एक रिजर्वेशन दिवच्या पुरो बैल मनशाक कसलेय करूं पुरो पूर जाणां समान हक्क म्हणून पुरो जाल्यार आजीकय बैल मनशान समाजमुखी जावन काम करता जाल्यार मस्त चॅलेंजींग आसा तें आमकां कळना पुरुशांक जाल्यार बैल मनशाक तांकां मात्र त्या कोलचे तांकां घरांतूल सहकार जावका जाता चेडूवाल जावं मालगड्याल जावं ती एक मुख्य जावन समाजाचे दृश्टी चांग रुपारी आसका जाता तशीची नितान सांगिल्ली म्हणकेची तुमकां उपकार करूं जायना तरी अपकार खंडीत करूं नाकाची आनी कोणाकय जर्जी करूं नाकाची अपप्रचार करतना एक आलोचना कराची केन्नाय आमगेल पाया मुळा कोण केन्ना घुसता म्हूण सांगूं जायना केन्नाय रिवर्स मारूं पुरो तशें देखून कोणाकय आमी ब्लेम करतना कोणाले विशयी अपप्रचार करतना पाय आमगेले कडेन बैल मनशां आसाची चेल्ल्यो आसाची म्हळ्यार विसरूं नज्जा इतली सांगताची आनी कोणी समाजमुखी तुमी आस म्हूण जाल्यार आनीक तुमी मुखार येवका म्हणून तुमकांय एक एनकरेज करताची हें प्रोग्राम पळयला मस्त धन्यवाद लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.